उपासाक लागून मडगांवांत दोग भावांक मरण आयल्याची घडणूक ताजी असताना फोंड्यां असोच एक प्रकार घडलो। उपासाक लागून फोंड्यां एका चलयेक मरण आयल्याचें कळटा। फाटले कांय दीस हे चली खर उपास करताले खंय, पळयात पुराय बातमी। खर उपास केल्ल्यान फोंड्या एका चेडवाक मरण आयले खंय। मरण आयले चेडूं मूळ बिहारचे, पूण फाटल्या कांय वर्सां सावन ते फोंड्या आपल्या काकाकडे रावताले खंय। हे चेडूं सोमार, मंगळार, ब्रेस्तार आनी शेनवार खर उपास करताले खंय। मंगळाराय ताचो उपास आशिल्लो। मंगळारा राती कडेन काळजान दुखता म्हूण ताका उपचारा खातीर फोंड्याच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले, पूण उपचारा वेळार हॉस्पिटलानूच ह्या चेडवान जीव सोडलो। बिहारच्यान ताची घरची आयल्या उपरांतूच ताचो पोस्टमॉर्टम जातलो आनी तेन्नाच मरणाचे नेमके कारण स्पश्ट जातले, अशें पुलीस सांगता। हालींच मडगांवांत दोन तरणाट्यांक जे एका फ्लॅटान रावताले उच्च शिक्षीत तरणाट्यांक मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली। तेच्या फाटोफाट सध्या फोंड्या पुलीस स्थानकाच्या वाठारांतूय अशी एक घडणूक घडल्या, जंय खुशी कुमारी रणजीत सिंग ह्या 18 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयिल्लें आसा। ही चली मूळ बिहारची, पूण ती सध्या रावताली रत्नदीप अपार्टमेंट्स फोंड्या हांगा रावताली। हे चली आठवड्यांतले 4 दीस उपास करताले, उदकाचो थेंब घेयनासतना उपास करताले। सो पयर अचकीत ताची प्रकृती खालावल्ल्यान ताका जेन्ना फोंडेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेले, त्या वेळार थंयच्या दोतोरान ताका मरण आयिल्लेचें घोशीत केल्लें आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास फोंडेचे पुलीस निरीक्षक तुषार लोटलीकर हांच्या फुडारपणा खाला उपनिरीक्षक योगेश गांवकर हे तपास करतात। सो तांचे कडेन जेन्ना भासाभास केली तांणी सांगलें की त्या चलयेचेर दुबाव घेवपा सारके तशें मारहाणेच्यो खुणो म्हणा जावं तशें आनी कांयच मेळोंक ना। तो फक्त निवळ उपासा खातीर, चली कित्याक उपास करताले हे त्याच्या पेरंट्सा कडेन हेचो फुडलो तपास चालू आसा। पुलीस उपनिरीक्षक योगेश गांवकर हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ते निवळ फास्टिंगा खातीर म्हणजे उपास केल्ल्या खातीर, उपाशी पोटार 4 दीस उरिल्ल्या खातीर ताका मरण आयिल्लें आसा। सो फोंडेचे पुलीस सध्या ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करता। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।